लिपून रावलो ह्या देवा उंड्या सोऱ्या रूपान लिपलो ह्या तुका पोनिपा कोता भक्तीपणान तुका वंदिता मोशेन halken karis sarken skalte zata tuch mokar tuche no toruts kalon soglos virum veta chirmosom hanga susudit tuka porion saspon sakun sapornai tuche utorma aikun kahasan mocha bawatir satan tu devacha putan sanglatitne katrin sot mantan sotu sotache utor hache yudi kiten skorena. लिपून रावलोल्या देवा उंड्या सोऱ्या रुपान लिपलोल्या बो पवित्र सक्रमेंतान आमचे पासत आजीर जालोल्या जेसू तूं आमचो सोमी आमचो देव तूं आमचो राजा सगली महिमा सगलो दिनवास सगली स्तुती तुका एकल्याकूच पावो हे सांजे तुका भेटूंक तुजे सांगाता वेळ सारूंक ह्या बो पवित्र संस्कारान तुका मेळूंक आमी आयल्या सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान सगले सोबतेन तुका देवा तुका आमच्या सोडवणारा आमची मान खोल बागावन आमी पोरनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवडी आमी दुनिया जेसू आयच्या दिसा पासत तुका खेरीत भाशेन दिनवासता हो दीस जेन्ना तुज्या हातांतलें देणें हांवें घेतलें याज्ञिकी संस्कारणी मनशां खातीर मनशां मदलो वर्त्या देवान निवडलेलो याज्ञीक जावन म्हाका भाग फावो जालें
म्हज्या आनीक 8 सांगात्यां बरोबर आमचें जिवीत तुका भेटयलें तो दीस हो परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवंडी आमी दुनिया हो जालो विशय आमचे संस्कारणेचो याज्ञिकी संस्कारणी 6वो साक्रामेंत तो घेवंक तुवें आमकां 9 जाणांक ह्या दिसाक फावो केलें तुका आर्गां दिनवास मोहिमा आमचे मदलो कोणूय एकलोय फावो आसलेलो न्हूय जायत पूण तुजे कृपेन तुवें आमकां सगळें फावो केलें आयज 20 वर्सां उपरांत ह्या दिसा तुज्या पांयांशी रावूंक म्हाका तुवें भाग फावो केलें देखून दुनिया तुका आर्गां दिनवास मोहिमा ह्या दिसा म्हजे बरोबर ह्या म्हज्या थोड्या भावा भयणांक तुजे आपुरबायेच्यान ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार हाजीर जावंक तुवें फावो केलें याज्ञिकपण समारंभूंक याज्ञिकी मुणयारपण समारंभूंक देखून तुका आर्गां दिनवास तूं आमचो गवंडी आमी तुज्यो शेळयो शितोळ चोरवाक तूं आमकां व्हरताय ह्या वेळार तुज्या गवंडीकपणा पासत तुका आर्गां दिनवास याज्ञिक कसो म्हज्या जिवितान तूं एक गवंडी जालाय म्हाका तुवें वाट दाखयल्या म्हाका तुवें निठायेर दवरला म्हाका तुवें शितोळ उदकाक व्हेला तूं म्हजो गवंडी ही याज्ञिकी वाट चलता आसतना तुज्या हाताक धरून तुजें शिकोवण मानून घेवंक आनी तुजें शिकोवण दुसऱ्यांक दिवंक तुवेंच म्हाका फुडें व्हेलाय आर्गां तुका दिनवास तुका मोहिमा तुका तुज्या शेळयांक ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवेंच फुडें व्हेल्याय दुनिया तुज्या उतरान तुज्या साक्रामेंतान तांकां फुडें व्हरपाचें भाग ही थोडी वर्सां तुवें म्हाकाय फावो केली देखून तुका आर्गां दिनवास मोहिमा सोमी म्हजो गवंडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवंडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवंडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवंडी कांयच म्हाका उणें ना
माजो सोरो मेळटा तुय सोमी म्हाका विसो दिता प्रशन्नी तळ उदकांतय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना 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 भाव भयणीनो ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया बरो गोवडी तो आमच्या जण एकल्याच्या हाताक धरून आमकां तो चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गोवडी सदांच म्हजे बरोबर आसा आनी जायती पावटी ताणें जायती रुपां घेतल्यान आनी ह्या रुपांक घडये आमी वेगवेगळ्या नांवान वळखता वेगवेगळे याज्ञीक पाद्री पाद्विकार पादकूर शिकोवपी ह्या वेळार तुजी वाट चल जेजूचेर नदर दवरून आमी वाट चलुया मारुया आमची पावलां 400 वर्सांची क्रिस्ती भावार्थाची पावलां ती एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दिवंक आमी मारुया पळोवया आमची पावलां खंय पावल्या अणभवुया खंय आमची पावलां वसूं येता Where do you want to walk to? How are you walking? Where are your footsteps? सोमी म्हजो गोवडी परम संस्कार पयलो संस्कार महान संस्कार साद्या उतरांनी पवित्र मिसाची भेट चल मिसाक या तुज्या घरांतावन भायर सर मिसाचे तयारेक लाग आनी मिसाक वचूंक लाग सोमी जेजू गोवडी तुज्या पावलांनी आपली पावलां घालून तुजे बराबर मिसाक वेता फील दॅट अणभवून घे जेजू तुजे बराबर चलता तुजो गोवडी मिसाचे भेटेक वचून तुजे बराबर चलता ह्या पावलांनी कितें व्हरताय तूं हे मिसाचे भेटेन ह्या परम संस्कारान कितें भेटोवंक वेताय तूं मार तुजी पावलां तुज्या जिविताची पावलां त्या परम संस्काराचे समरमणीक मार तुजी पावलां त्या दिसाची जबाबदारी द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डे lying ahead of you ती जबाबदारी पळयत जाल्यार मातशें अवघड दिसता
कठीण दिसता, looks to be difficult sometimes. ह्या तुज्या पावलांनी जेजू गवण्याचें पावल तुवें घातलां. Have you allowed the footsteps of your Lord in your steps, in your path, in your journey? मिसाचे बेटेक येवंक तयार जाताना थोडी पावटी ही पावलां खुशालकायेची. आयज म्हजो जल्माचो दीस, आयज म्हजो काजाराचो दीस, आयज म्हजो संस्कारणेचो दीस, वो आयज कितें तरी बरें म्हज्या जिवितांत घडलोलें तो दीस. हॅपिली आय वॉन्ट टू वॉक. आडकोड, there can be distraction. ही खुशालकाय देवीक खुशालकाय जावपाची सोडून ती संवसारीक खुशालकाय करूंक एक ताळणी, a temptation to take these footsteps towards worldly happiness. Have you allowed the footsteps of your Lord Jesus to be on your path to happiness, to walk in the path of celebration of life? थोडे पावटी ही पावलां दुखाची तशीच विनंतीची. दुखाची कित्याक जायते पावटी म्हज्या घरच्या मेलोल्या पासत हे मीस पेटोवंक हांव वेता. म्हजो कोण तरी आपुरबायेचो मोगाचो सोंपला, म्हज्या आदीं हो संवसार सोडून गेला, म्हाका दूख भोगल्या. आय मिस दॅट पर्सन, आय रिमेंबर दॅट पर्सन. हे दुखीन जेजूशी वेता ह्या परम संस्कारान मागूंक, विनंती करूंक, विनंती फारीकपणाची म्हज्या सोपून गेल्ल्या ह्या घरच्या पासत, म्हज्या इश्टा पासत, म्हज्या ओळखीच्या आपुरबायेच्या पासत फारीकपण, तांच्या गुन्यांवाची मिसाचे भेटेक वचून म्हज्यान दिवं येता. सोपून गेल्ल्या म्हज्या भावा भयणाच्यान जें करूंक जायना तें जेजूच्या पावलांनी चलून वचून हांवें करूं येता. म्हाका संदी दिल्या. भोव पवित्र संस्कार. थोडी पावटी ही पावलां जाणवाय मागपाची, गिन्यान मागपाची. दोनी हांव निर्णय घेवपाक वेता. निर्णय म्हज्या जिविताचो, म्हज्या जिविताचे पावलांचो. वॉट इज माय नेक्स्ट स्टेप इन माय लायफ? वॉट डू आय डिसायड? आय एम फायंडींग इट डिफिकल्ट टू डिसायड. कितल्यो वाटो म्हज्या मुखार आसात. एक एक वाटेर एक एक भाशेची कंडिशन्स आसात. एक एक वाटेर एक एक भाशेच्यो चॅलेंजीस, आव्हानां आसात. एक एक वाटेर एक एक भाशेचो वावर आसा. खंय वचूं, कितें करूं? ते भोव सकाळीं उठून परम संस्काराची समरमणी करूंक येता तेन्ना जेजूची पावलांनी तुजी पावलां घाल. तुज्या निर्णयाच्या पावलांनी जेजूची पावलां घालूंक हे मिसाचे भेटेक सयक. मिसाचे भेटेक येवंक
परम संस्काराची समरमणीक येवंक भायर सरता आसतना कितली गरजेवंतां आसात तांचे पासत मागतलो कोण ना. थोडे फावटी तांणी म्हाका सांगलां म्हजे पासत माग. जावं दुयेंस आसलेल्यांनी, जावं अडचणेक सांपडलेल्यांनी, जावं जिवितांत कश्टवतल्यांनी, वो जावं वेगवेगळे तरेच्या व्यसनाक सांपडलेल्यांनी म्हाका म्हणलां माग म्हजे पासत. प्लीज प्रे फॉर मी. तुजी पावलां चल. जेजूची पावलां बराबर घेवन असल्या पासत सगल्या पासत माग, विनंती कर. हें भोव पवित्र संस्कारान घडटा. भोव पवित्र संस्काराचे समरमणेन घडटा. म्हाका भोव पवित्र संस्काराचे भजणीक आनी समरमणेक येतल्याक ही पदवी देवान दिल्या. कितलो हांव सुभागी. हे मिसाचे भेटेक येवंक भायर सरता आसतना ह्या संवसाराची परिस्थिती, म्हज्या देशाची परिस्थिती, म्हज्या राज्याची परिस्थिती, म्हज्या गांवची परिस्थिती, म्हज्या कुटुंबाची परिस्थिती जेजू मुखार दवरूंक म्हाका भाग दिला. जेजूच्या पावलांनी चलून, कित्याक जेजून आपणाचें अर्पण ह्या भोव पवित्र संस्कारान केलां. आपणाचें मांस आनी रगत आमकां दिलां. ताची कूड आनी रगत आमचें जेवण जावं. आनी ह्या संवसारान मनीस कसो जियेता आसतना ह्या संवसाराची सगळे तरेची परिस्थिती ताणें पळयल्या. जावं ती संस्कृतीक, कल्चरल, जेजून पळयलां आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिकल जेजून पळयल्या आपल्या काळा वेली स्पिरिच्युअल परिस्थिती, आत्मीक परिस्थिती. जेजून पळयल्या त्या काळाचे राजकारण, पॉलिटिक्स दॅट रन्स आवर लायफ एवरी डे. जेजून पळयल्या झगडी, झुजां, मारामारी. आनी ह्या पासत आमचे भाशेन तें अणभवूंक आनी मागूंक देवा लागीं तो जाणा. आनी देखूनच पवित्र संस्कारांत येताना आमची पावलां जेजूच्या पावलांनी ती चलून व्हरून सगळें ताका खबर आसा देखून ताच्या पावलांनी चलूंक शिकी. हो परम संस्कार, हो पवित्र साक्रामेंत घडना भेटवणी नासतना. खुणा उंड्याची आनी सोऱ्याची. पूण एक खुणे वरवीं हांव भेटयतां म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजे हात पांय, म्हजे सांदे. ह्या उंड्या सोऱ्याचे खुणे वरवीं हांव भेटयतां म्हजी आख्खी जिविताची परिस्थिती, म्हजे संबंद, म्हजो वावर, म्हजें सूख, दूख, त्रास, कोश्ट. परम संस्कार जेजूच्या पावलांनी हांगासर चलून आयल्या उपरांत देवाच्या उतराचे मळणेन आनी उंड्या सोऱ्याचे संस्कारणेन जेजूक भेटूंक हांव तयार. हो पवित्र संस्कार नव्यान घेवंक हांव तयार. ताच्या रोगता मासाच्या जेवणान म्हजें पोसण जावंक हांव तयार. देखून जेजूक घेवन ह्या भोव पवित्र संस्कारांत हांव परतून वेताना तोच गवळी एका याज्ञिका वरवीं म्हाका म्हणटा वचून येयात, वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भोव पवित्र संस्काराची
ही शांती, भोव पवित्र संस्काराची ही पदवी, भोव पवित्र संस्काराची ही कृपा, आनी हो भोव पवित्र संस्कार आपले पदवेन एकचार घडटा. 20 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव याज्ञीक जालो, परम संस्काराच्या बळान हो एकचार बांदूंक हें आव्हान घेतलें. परम संस्काराच्या बळान जे आतांच आमी नियाळ्ळां, परम संस्कार म्हणल्यार कितें? ह्या भोव पवित्र संस्कारा वरवीं आमकां बळ मेळटा. तेंच बळ घेवन एकचार बांदूंक आमकां पाठयल्या. कोणाक पाठयल्या? होय, जेन्ना ही याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक हांवें वेंचून काडलें, जेजून म्हाका वेंचून काडलो, तेन्ना हो एकचार बांदूंक ही जबाबदारी म्हज्या बुजाचेर पडली. हांव सत मानतां. एकचार कोणाचो? एकचार सगल्यांचो. पयले सुवातेर म्हज्या शेळयांचो, जीं ह्या भोव पवित्र संस्कारान हेंच बळ घेवंक येतात. आनी आजून पासून ह्या भोव पवित्र संस्काराचें बळ तांकां मेळटा, जिवें आनी ताजें, जशें म्हजे याज्ञिकी संस्कारणेचे तयारेन म्हाका मेळटालें. याज्ञिकी संस्कारणेन म्हाका देवान फावो केलें तेंच बळ दर दिसाक ह्या भोव पवित्र संस्काराचे समरमणेन एकचार बांदपाचें बळ आमकां मेळटा. याज्ञिकाक भेटयतल्याक तशेंच याज्ञिका बराबर ही भेटवणी करतल्याक दर एका वांगड्याक एकचार बांदूंक पदवी मेळटा. हें समजूंक फुडें मातशें अवघड. हें अणभवूंक इतलें सोंपें न्हय. मनशाळी असक्ताय आनी ह्याच पासत गवळ्याची गरज. हेंच म्हजे परचेक पावूंक, हेंच देवाचे परचेक पावूंक हांव गवळी. परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवळी आमी. परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवळी आमी. सगल्यांक एक करूं, दुस्मानकायो पयस करूं, राग द्वेष पयस करूं. दुनिया 20 वर्सां जालीं संघर्श करता. आय एम स्ट्रगलिंग. हें आव्हान मुखार व्हरूं, एकचार बांदून दवरूं, एकवट बांदून दवरूं खूब अवघड आयो. पूण दर दिसा हो भोव पवित्र संस्कार समरमता आसतना, हो ह्या भोव पवित्र संस्कारान आजीर जाल्ल्या जेजूक भेटूंक येता तेन्ना बळ मेळटा. देखून तुका आर्गां दिता. ह्या म्हज्या भावा भयणा बराबर हे म्हजे याज्ञिकी संस्कारणी पासत तुका दोनी आर्गां दिता, दिनवासता. म्हजेच भाशेन आनीक जायते याज्ञीक ह्या आमच्या भावा भयणांच्या जिवितांत येवन गेल्यात. तांणी जण एकल्यान आपआपणाचे कुवेती प्रमाणे आनी तुवें दिल्ले कुरपे प्रमाणे प्रयत्न केल्यात. त्या पासत तुका आर्गां, दिनवास, मोहिमा. तुजो आशिर्वाद दुनिया ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमकां दी.
तुजो आशीर्वाद घेवंक आमी आशेता आनी आमची पावलां फुडें मारीत वचूंक हांव एक यादनीक कसो गवळी कसो तशेंच आख्खी म्हजी परसां म्हाका आदार दितलो म्हजो पातकूर हे फिरगोजेन वावुरतलीं आमची भाव भयणां हे फिरगोजेन वेगवेगळी खातीं आनी संस्था आसात तातूंत जबाबदारी घेतली सगळ्यांक आमकां तुजो आशिर्वाद तुज्या बो पवित्र संस्काराचें बळ जाय तें तूं आमकां दी म्हूण मागता तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी बेता आसतना तूंच देवान पाठयलो म्हूण आमी आनीक एक फावटी जाहीर करता तूंच संवसाराची शांती तूंच आमच्या जिविताची शांती ह्या वेळार दुनिया ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी शांतीची झोर तांचेर व्हांवून दी तुजे मुखार दिमी घालून आमचे हात उक्ते करून आमी तुजें बळ मागता आनी ह्या बो पवित्र संस्कारा वरवीं ह्या परम संस्काराच्या बळान आमी जण एकलो एकचार बांदपी जावन आमकां तुजें बळ मागता संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लो तेन्ना देवान मनीस रुपांत क्रिस्ता नांवान जळून घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जाती माल्लो सोसले त्रास भोगले दरूय आसलो देव सोदांका सोसले त्रास भोगले दरूय आसलो देव सोदांका हांवें साजी पंटी पेटो वावली धरण्या काळजावा संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लो तेन्ना देवान मनीस क्रिस्ता नांवान जळून घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लो कल्लेचो तूं व्हड पुजारी नवलाचीच केली धर्तरी कल्लेचो तूं व्हड पुजारी नवलाचीच केली धर्तरी शांततायेचे बिरुजो माय मोगाचो व्हड झुजारी
संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो. होच उलो आमी ह्या वेळार मारुया आनी बाराबोर म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Moso asaro chine moche tuje vire na shanti na porvoso tuja hatan chupran moso tus moso asaro chine moche तुझे विरे राशाती ना बोवोसो Jesu तुमक जीवो आबु जीविताचो तारुक तू otmiaco Guo surhoreso Jesu तुमक जीवो obru जीविताचो तारुक तू otmiaco Guo surhoreso Jesu तुमक जीवो obru जीविताचो तारुक तू otmiaco Guo surhoreso Jesu तुमक जीवो obru जीविताचो तारुक तू otmiaco Guo surhoreso